पूण अचानक म्हणल्यार बरें ती 1-2-3 हप्ते येनातले पळोवन ही मागण्याची स्त्री तिका सोदून गेली. तिका सोदून घरा गेली. घरा वेता आसतना ती म्हणा लागली, त्या मागण्याच्या सनवारा दिसा त्या मागण्याच्या वेळारच सांजेर म्हजो घोव कामा धांवन येता. कामा धांवन येता आसतना ताका कितें म्हणे हांवें कंदी जाय न्ही गे, आनी त्या खातीर म्हाका त्या मागण्याक येवंक जावना. त्या देखून हांव त्या मागण्याक येवना म्हणा लागली. आनी ह्या वेळा ती म्हणा लागली, कितें आतां सांग करताय, करिनाका, मागण्याचें बळ गरजेचें जावन आसा. पूण ही स्त्री म्हणा लागली, ना ना म्हाका येवंक जावचें ना, कित्याक म्हाका दिलें रांदूंक आनी आसा, तो घरा येता आसतना हांवें सगळें तयार करून दवरी जाय. आनी अशें आसता ही मागण्याची स्त्री म्हणा लागली, न्हय फाल्यां धांवन हांव तुजे सांगात येवन कितें तें रांदपाचें काम आसा, कितें तें नितळां करचें काम आसा तें सगळें तुका सांगात दिता. आनी नाखुशेन ओपली. आनी ही मागण्याची स्त्री तिच्या घरा गेली. हर एका दिसा म्हणल्यार बरें बेगीनच रांदप केलें आनी जायते तिका कुमक करूंक लागली. आनी तिका हर एका दिसा तिणें कुमक करन जाल्ले उपरांत तिका मागण्यां करूंक सुरू जाली. अशें दीस गेले. घोवान हें सगळें पळयलें. आनी एक दीस मागण्याच्या स्त्रियेक आपोवन म्हणा लागलो, हांवें तुका पळयलें, कितल्या अपुरबायेची एक उर्बा तुजी. म्हज्या घरा येवन म्हज्या बायलेक कुमक कर, म्हज्या खातीर जायतो सॅक्रिफीस तुवें केलाय. ह्या खातीर फाल्यां धांवन तूं येवची गरज ना. हांव तूं म्हज्या बायलेक धाड दितां. कित्याक कितले मिनात तूं काडटाय म्हज्या एका बायले मागण्याक आपोवन व्हरच्या खातीर. आनी म्हज्या बायलेक इतलो अवकाश आसा, तिणें तेंच काम पयलें करयत या मागीर करयत. पूण हांव तें सांगना, फाल्यां धांवन तें रांदचें, कितें येवचें, घरा आयिल्लो उपरांत कितें खावचें तें सगळें हांव पळयतां. तूं तिका त्याच टायमार मागण्याक ती वचों दी. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वापरपाचो दीस देवान परत आमकां दिला. जायत्यो सुसेग आमकां मेळोन आसा आनी पावसाचे एक चारो आमी पळोवन आसा. देवाकार घ्या दिवया, देवाचो उपकार बावड्या. परत आमकां सांगात ताणें हाडला सकाळी वेळा आमकां ताणें न्हिदेंतले उठोवन परत ते आमचे जिवनांत मुखारसून वचोंक आमकां आदार ताणें दिला. तर सोम्या तुका आमी आभारी जावन आसा. तुगेलें चड बरेंपण आमी वाखाण जावन सोम्या चड आनी चड मापान तुजें वर्तेपण आमच्या जिवनांत बगोवंक हो दीस आमकां तुवें दिलाय. हो दीस बऱ्या तरान करसूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी तुजे लागीं मागता. प्रत्येक तरान मोगेचें न्हू, आमी आमच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार जायते जाणांक एक मतीत आसा, देवान आमची विंचवण केल्या, देवान आमकां एक प्लॅन दिला, एक योजन आसा केला. वय खंडीत जावन देवान आमकां एक योजन आमी जल्मतनांत आमच्या हातान दिला म्हण सांगीत. कित्याक त्या योजना प्रमाणे आमी मुखारसून वचोंक आसा. त्या देखून हर एका भुरग्याक देव आपयत आसतना आपल्या बऱ्या योजनांत ताका एक विशिश्ट योजना तो निर्मीत करता. आनी हे योजना आमी मुखारसून वता आसतना बऱ्या तरान आमी ते मुंदारसून व्हरत जाय तर आमी एक चॉयस करूंक जाय. आमची विंचवण आमी करूंक जाय. जायते जाणांक ही विंचवण करता आसतना कितें कशें देवान केल्ली विंचवण आसा आमी कित्याक करचें म्हण थोड्यांनी विंचवण करूंक विसरल्या देखून आजीवन तितलें अपुरबायेचें जायना. आमची विंचवण, आवर चॉयस इज मस्ट अँड दॅट इज अकॉर्डिंग टू गॉड्स वील. आनी आमी एक विंचवण करता आसतना खंडीत जावन देवाच्या योजना खालच ती आसताली. कित्याक देव आमकां कितें नमी हाडटा त्या प्रमाणे आमी वचोंक जाय. तर विंचवण करता आसतना कसली विंचवण करची, कशी ती करची आनी खंयच्या तरान ती पंथाक पावची म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार पंथाक पावचो जावन आसा देव. पूण आमची एक बरी विंचवण आमी केल्यार खंडीत जावन ती मुखारसून व्हरतलो. ल्हानसो रेमांड आपल्या जिवनांत चिंतून आसलो, खंय तें करूचें म्हज्या जिवनांत. पोलँडांत तो जल्मलो आनी ताच्या जल्मा देखून तांच्या आवय बापाय बारीक खुशी जाली. ते 2 जाण बाबा आशिल्ले आनी हो रेमांड ताच्या परत्या जिवनांत आपले विंचवण करच्या खातीर राखोन आशिल्लो. आनी अशें आसा एक दीस मोरी माय ताका दिश्टी पडली. मोरी मायचो बरो मोग ताका आशिल्लो आनी ती दिश्टी पडोन
ताका 2 तरांचे विंसवण करूंक तिणें आपोवण दिलें. एक धवो रंग आनी एक तांबडो रंग. धवो रंग जावन आसलो नितळ निस्कळपणाचो, तांबडो रंग जावन आसलो माटतेरपणाचो. आनी तेच मोरी माय ताका दिश्टी पडोन ताचे लागीं म्हणा लागली, तुजी विंसवण करूंक हांवें 2 रंग तुका दिल्यात आनी तूं खंयचोय तुवें विंसवण करयत. रेमान पळय लागलो आनी मोरयेमायक म्हणा लागलो, हांव दोनांची विंसवण करतां. म्हाका नितळ निस्कळपणूय जाय आनी माटतीरपणूय जाय. आनी दोनांची विंसवण करता म्हणटा आसतना तीच मोरी माय आंबोर पिकी हांसली खंय. कित्याक असल एक विंसवण ताणें केली. एक सोडून एक करून हांव दोनांची विंसवण केल्या देखून ताका कितलो एक मोरयेमायचो हुस्को मोग आनी ती उर्बा तिका कळीत जाली. आनी कितें जालें उपरांत होच रेमांड आपल्या जिवान मुखासून व्हरता आसतना फ्रांसिस्कान मेळांत एक याजाक जावंक तो भरती जालो. पोलंडांत जल्मलो जाल्यार त्या पोलंडांत दुसऱ्या महाझुजा वेळार जायते कश्ट आसले. ह्या कश्टा मदेगात तो एक याजाक जावन ताच्या 24 इयर्स प्रायर तो एक फ्रांसिस्कान याजाक जालो. आनी याजाक जाता आसतना ताणें आपली विंसवण केल्ली. सगळें म्हजें जिवन देवा खातीर हांव दितालो, हेरा मनशां खातीर हांव दितालो. आनी दुसऱ्या महाझुजा वेळार नाझी हिटलर जायते कश्ट दितालो. आनी ते कसले कश्ट गे म्हळ्यार थंय आसल्यांक कैदी करून तांकां हिंसा दिताले आनी तांकां जायत्या जाणांक मरण पावंक धाडटाले. आनी अशें आसतना रेमांड ताकाय एक पटी ताणें जायत्या नाझी लोकांक येहुद्यांक ताणें प्रोटेक्शन दिल्ल्या खातीर लगभग 200 जाणांक ताणें भितर गुपीत दवरलें जावन आसा. हें कळीत येवन रेमांडाक धरलें जावन आसा आनी ताका कैद केलें. आनी कैद करून ऑस्ट्रीच म्हणल्यार एका कॅम्पाक धाडिल्लें. तडीपार केल्लें ताका पयसल्या गांवाक ताका धाडिल्लें. आनी थंय तो गेल्लो परत ताणें सोडून दिवंक ना. थंय जायत्या जाणांक कुमक करूंक लागलो. तो जैलांत आसल्यार हेरां सांगता बऱ्यान तो आसलो. ताका एक पटी सोडिल्लें पूण दुसरे पटी परत ताका कैद केलें. तेच कित्याक तो जायत्या जाणांक बरें करून आसलो आनी जायत्या जाणांक त्या सुटकेक तो फावो करतलो. अशें ताका दुसरे पटी कैद केल्या वेळार ताका जायती कठीण शिक्षा फावो जाली. त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत ताका घाल्लें जावन आसा. आनी त्या कॅम्पांत घालता आसतना थंय आनी एक मनीस दवरलो जावन आसा पळापळ घेवन. आनी एका मनशान पळापळ घेतलें जाल्यार 10 जाणांक एका कुडांत घालन तांकां जायते कश्ट दिताले. आनी तसले कश्टांच्या वेळाक एक मनीस थंय विंसवण ताची जाल्ली जावन आसा. आनी ताका आसलीं भुरगीं आनी बायल. आनी तो बोब घालना नासलो, तरणाटो बोब घालना नासलो. म्हाका विंसवण जायनासली जाल्यार बरी आसली कित्याक म्हजी बायल आनी म्हजी भुरगीं आसात. आनी ह्या वेळार रेमांड उपरांत ताका मॅक्सिमिलियन कॉल्बे म्हणटात. आनी मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मुखार आयलो आनी त्या जैलाचे अधिकारीक तो म्हणा लागलो ताका धाडिनाकात. ताचे बदलाक हांव एक याजाक म्हजी प्रायज जावन आयल्या आनी हांव ताच्या जाग्यार वचोंक तयार. आनी त्या मनशाक कोण रडो नासलो आपल्या बायले खातीर आनी भुरग्यां खातीर ताका सोडलें. आनी ह्या मॅक्सिमिलियन कॉल्बेक भितर व्हेल्लें जावन आसा. आनी मॅक्सिमिलियन कॉल्बे भितर गेल्लो. थंय सगळ्या कैदींक तो प्रोत्साह दितालो. मरण लागींत आसा म्हूण ताका कळीत आसलें. खालवारीच्या क्रिस्ताक तो उडास हाडन ताणें सोंसले ते कश्ट म्हजे खातीर हांव थोडेपणी ताका करूंक शकता न्ही म्हणून संतोसलो. कित्याक ताका कळीत आसलें आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचें की वर्तें दुसरें ना. आनी अशें आसता ताका उडास आयली. इजाया प्रावादीची ती उतरां चॅप्टर 55 वर्स 8 बोवा पुरबायतरान ताका उडास घेतात
आनी ती उतरां ह्या परी आसात. म्हजी चिंतना तुमचें चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब प्रत्येतावन वयर आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात. तर ही उतरां ताच्या मतीक आयिल्लीं जावन आसात. आनी ह्या वेळार इजाया प्रवादीची ती उतरां तो मतीन घेता आनी त्या सगळ्या जैलांत हेर सकडी खंतीन बुडोन आसतना वो देवाची परगडणी करता, देवाक आरसिता, देवाची स्तुती गायता आनी जायत्या जाणांक मरणाक तयाराय तो करूंक आपण दिता. आमी मरता वय, आमी मेले जाल्यार क्रिस्त थंय आमी जिवांत उठतले हांव, क्रिस्त सांगात एक जातले हांव म्हणून तो हेरांक जायते उत्तेजन दिता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते वेळ आमी चिंतूंक पुरो हो मरणाक तयार जाल्लो, आपणाकच मरणाक खाल केल्लो, हेरां खातीर आपलो जीव दिवंक तयार जाल्लो, कशें हाका आसलें प्रेरण, कशें हाका आसलें धैर्य, कशें हाका आसलें एक उर्बा. तो म्हणटा देवा खातीर मरये खातीर हांव कितेंच करूंक तयार आसा. आनी असलें एक भाग म्हाका लाभला आनी तें हांवें कित्याक सोडूंक जाय. विणसोण हांवें केल्ली जावन आसा मडतेरपणाची आनी निश्काळपणाची. त्या देखून देवान म्हाका तें फावो केल्लें आसता. हांव देवा सांगता एक जावन जियोंक तयार आसा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, होगळाप जेजू, वंदान जेजू, महिमा जेजू. मोगेच्यानो मॅक्सिमिलियन कॉल्बेची एक विणसोण आमी पळयत आसतना उपरांत तो सगळां सांगता कुशेन म्हणल्यार बरें आसलो. तें आसल्या जैलरांक जायत्या कैदींक एक दुबाव भोगतालो. हो कसो असो आसा, हर एकल्याच्या मुखा म्हळ्यार एक खंत आसा, बेजाराय आसा, दूख आसा. पूण ह्या मनशाच्या मुखा म्हळ्यार जायतो प्रकाश आसा, परजळ आसा, जायतो संतोष आसा, उल्हास आसा, उर्बा आसा. हें ताका पळयले जायते जाण हेरी उपरांत प्रेरीत जातात आनी ते देवाक लागीं सरोंक तयार जातात, आपल्या मरणाची तयाराय ते करतात. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे इतलेंच म्हणटा, तुमकां मरण येवंक आसात. आज या फाल्यां तुमकां तें मरण येतालें, पूण तें मरण तुमी कशें फूड करतात, त्या मरणाक तुमची तयाराय कसली. तें मरण मरता आसतना आमी भियोवची गरज ना म्हणटा. कालवारीच्या दोंगरार मरण पावल्लो तो स्वामी त्या कुर्साक नवें जिवीत दिता, त्या कुर्साक नवें मोल दिता, त्या कुर्साक नवें सावन तो हाडटा आनी जैत हाडटा. आनी तशेंच आमच्या मरणाद्वारे आमी हेरांक जीव दिवच्याक तयार जावंक जाय म्हणटा तो. आनी तेच जीव दिवचें कार्य ताणें आपल्या इश्टाक केल्लें जावन आसा. आनी त्या 10 जाणां पैकी 9 जाण पयलेंत मरण पावले. उरलो मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मात्र. आनी ते मॅक्सिमिलियन कॉल्बे एकलोच उरले तेन्ना ताका अपुरबाय तरान तो देवाची वर्ती स्तुती गायता आसतना ताका कितें करचें म्हूण हांकां कळीत जावना जैलरांक. आनी ह्या वेळार दुसऱ्या कैदींक थंय अन्न भितर घालूंक आसलें, तांकां कुडाची गरज आसली. आनी ह्या वेळार ते ह्या मॅक्सिमिलियन कॉल्बेक एक विकाळ इंजेक्शन दितात. हे इंजेक्शन दिवन ताका लगड काडटात. ताका त्या वेळार सयत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे आपली विणसवण कितें केल्या त्या विणसवणेक सरी जावन तो जियेता, देवाचे वर्तें नांव वाखाणटा, देवाक आर्गां दिता. म्हाका असलें एक मडतेरपणाचें भाग ताणें दिलें निंगे म्हणटा. मगेच्या भावन आनी भयणीनो पळया कसलें एक विणसवण मरियमायेन दिल्लें चॉयस. कितें तुका जाय तें घे. पूण तो म्हणटा दोनाची हांव विणसवण करता, कित्याक म्हाका ती गरजेची. जायते फावटी आमी आमच्या जिवनांत चिंताव आमी कसली विणसवण केल्या आनी ती विणसवण पंथाक पावोवंक आमी तयार आसावंगी. आनी आमी ती केल्ली विणसवण हर एका भुरग्याक देवान दिल्लें तें विशिश्ट योजना, ए ग्रेट स्पेशल प्लॅन फॉर एवरीबडी. हांवें जायते फावटी सांगिल्लें आसा, थोडे आमी निर्फळ करता तें प्लॅन, थोडे आमी सुफळ करता. कित्याक सुफळ करूंक आमकां जायतो वांटो देवूत उक्ते करून दवरता. पूण आमी कितें करता, उक्ते करता आसतना ते आमी घेवन मुखार वचोंक जाय. आनी अशें आसतना आमी आमच्या जिवनांत मुखार वता आसतना देव ताची योजना आमच्या योजना द्वारे संपूर्ण करता. त्या देखून द्वितीय नियम बुकांत
आमकां सांगलें जावन आसा. देवाची योजना संपूर्ण करच्याक तुवें तुजो सहकार दिल्यार पुरो, उरलें सगळें देव संपूर्ण करच्याक तुका आपोवन व्हरता. आनी देव संपूर्ण करता आसतना इतल्या अपुरबायतरान तें संपयता. कशें मॅक्सिमिलियन कॉल्बे ताका मरणाची थर्ड तैंत आसा म्हूण कळल्यार तो भियेना. तो देवाक आर्गां दिता, देवाची स्तुती गायता, देवाचो उपकार पडटा. असलें मरण म्हाका तुवें फावो केलें न्ही. जायते फावटी मट्टेर मेल्ले ह्याच प्रमाणे जेचे सीस ह्याच प्रमाणे सांगून आसले, आमकां तुवें एक असलें मरण फावो केलें न्ही. देवाक आर्गां दिली ताणी, देवाचो उपकार पडलो. मरच्या त्या लास्ट घडये म्हणसर, तांचो स्वास वेच्या म्हणसर देवाचें नांव वखाणलें. आनी त्या वेळार आमी चिंतूंक बरो, हांकां दुकानांतलें गी ती सगळी दूख ताणी सोंसली. कित्याक जेजू सांगता आसतना माट्टेरपणांत ते जेजू सांगता एक जाता आसतना तांकां कळीत आसलें कसलें इनाम तांकां जेजून अमानात करून दवरलां. तें इनाम जावन आसा सर्गाच्या दायजांत वांटेली जावचें. ह्या संवसाराचे थोड वर्सां तांणी संपयलीं शाश्वत जिविताक तांकां वचोंक आसा म्हूण कळीत आसलें. तें शाश्वत जिवीत जावन आसलें सोम्या सांगता. आनी त्या खातीर सोमी आमकां शाश्वत जिवीत दिवच्याक कलवार पर्वतार आपूण मरण पावता आसतना तो म्हणा लागलो, म्हजी खुशी न्हय बापा, तुजी खुशी जावं दी. आनी आमच्या जिवनांत त्याच प्रमाणे जायते फुडें आमी चिंता, आमकां मागण्याक जायतो अवकाश आसा, विनवणी करूंक अवकाश आसा. थोड्या ग्रुपांत आमी सर्वता, थोडे पंगड आमी आमच्यात कॅथोलीक इगर्जेमांत आमच्या पिरगेच्यांनी आमी मागण्याचे पंगड करता. आनी हे मागण्याचे पंगड करून पयलें उर्बा जायती आसता, मागीर ती उर्बा क्रमेण आमच्या जावन निसरता. कित्याक निसरता गे म्हळ्यार आमकां कळीत ना आजचे कितल्या अपुरबायतरान आमी त्या मागण्यांत एक जाल्या नंतर देव आमकां सांबाळटा आनी आमचें जिवन कितलें सुभद्र सुफळ आनी सुटसुटीत जाता म्हूण आमकां कळीत ना. त्या देखून जायतीं जाणां आमी चिंता, हांवें मागण्याक गेल्यार मात्र मागण्याचो पंगड चलता, हांवें वचनातल्यार तो चलना. आनी थोडे फावटी आमी सुखारी मारची जावन आसा. कित्याक तें नीज विंचवण आमी करूं ना. कोणेंय सांगल्या म्हूण आमी जॉयन जाल्या. जॉयन जाल्या उपरांत पुणी आमी चिंतूंक जाय आसलें, हांव मागण्याच्या पंगडांत आसा, विनवणेच्या पंगडांत आसा आनी अशें केल्ल्या देखून म्हाका कितलो लाभ आसा, म्हाका कितलें बरेंपण आसा तें आमी समजून घेवचें आसलें. जायत्या जाणांक तें कळीत जायना. थोड्यांक आमी वत्ताय करचें जाय. येया मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, वत्ताय करचें न्हय. कित्याक ह्या द्वारे तूं देवाक लागीं सरताय. देवाक लागीं सरोंक मेळ्ळो हर एक अवकाश आमी घेवंक जाय. आनी तो अवकाश आमी घेता आसतना देव ताजें वर्तें योजन आमच्या द्वारे मुखारसून व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी तसलें योजन तो मुखार व्हरता आसतना आमी सहकार दिवचो, पाठिंबो दिवचो. त्या देखून आमी कोणेंय चिंतलें जाल्यार मागण्याच्या पंगडांत हांव वचनातल्या मागण्या चलना, बरें मागोवंक कळना म्हळ्यार तें तुजें पिशेंपण, सुखीदार तुज्या जिवनाक. कित्याक तुज्या जिवनांत कशें आतां मे म्हयन्यांत जायते व्हळां सुकल्यांत, न्हंय सुकल्यात, थोडे बांयो सुकल्यात. आनी अशें आसतना कितें थंय कांयच ना. सुकणीं जायते ना, तांकां उदक ना थंय, कितेंय जलचरां ते जिवी थंय नात. आनी अशें आसतना ते सगळे सुखीदार पडल्या बरें दिसता. आमच्या जिवनांत मागणें देवाचे आत्मीक सगत आमच्या थंय सोडोवचें एक साधन जावन आसा. ही आत्मीक सगत सोडत जायतर आमी दैनंदीन आमच्या जिवनांत हर एका दिसा म्हणल्यार बरें देव सांगता एक जावंक जाय. जायते जाणां आमकां उडास येवचो 11चे घडये, 11चे घडये न्ही मोगाचें न्हू. मागणें तसलें न्ही. पैण एका दिसाचें पैण न्ही तें हर एका दिसाचें पैण. आज म्हाका कडेन वचोंक आसा तर हांव ह्या वेळार वचोन तें बस धरता, ट्रेन धरता या फ्लायट धरता, तें दुसरें. मागणें दैनंदीन जिवनांत तुज्या कुडीक, तुज्या आत्म्याक, तुज्या काळजाक, तुज्या जिविताक जाय जाली सकत. आनी त्या देखून आमी केदाळय आमचे प्लॅन बऱ्या तरेन इम्प्लिमेंट करीचे तर ताका उद्देश आमकां कळीत आसता जाय आनी विंचवण आमी करीत जाय. तुमकां एक उदाहरण हांव दिता. एलिसांव जालें आनी ताचे रिजल्ट येवंक आमी ताकोन आसा. आनी ही शिकोवण तुमकां मेळटा रिजल्ट येवन जातालें.
पूण हे एलिसावाक आमी कितली तयाराय केल्या. थोड्या जाणांनी आमी चिंतलां 1 घंट्याचें आराधन केल्यार पुरो लास्ट दिसा घेवन. मोगाच्यान केदाळ आमची तयारी आसा जाय आसली, कितले आपुरबाय तरान आमी मागं जाय आसले. त्या देखून आमची प्लॅन सक्सेस जायनात. कित्याक म्हळ्यार आमी अकरेचे घडये एक कितेंय एक करूंक चिंतचें तें न्हय. हर एका दिसा म्हणल्यार बरें आमी माग जाय. हें एलिसांव जालें. मुखले एलिसांव आसात. मुखल्या एलिसांवान कसलो कॅन्डिडेट जायचे म्हणून लास्ट घडये आमी डिसायड करचें न्ही. देवा कडेन मागता आसतना देव डिसायड करता, आमी करचें न्ही. देव दिता. कित्याक पॉलिटिशियनां पडोवन गेला ताच्या मात तो इज नॉट ए लिडर. पॉलिटिशियन इज ओन्ली ए पॉलिटिशियन. कित्याक ताका मुखले एलिसांव कशें विन जावचें म्हूण मात्र तो चिंता शिवाय लोकांचे उदारगते खातीर तो चिंतना. पळया ताका 1-2-3 क्वेश्चन विचारून पळया. तुवें तुजें पॅशन कसलें? तो पॅशन म्हणटा ताची योजना सांगतालो, पूण योजना संपूर्ण केल्यान घेवन हांगा म्हणून आमकां कळीत आसा तें. आनी तुज्या आमच्या जिवना खातीर तुवें कितें चिंतलां? चिंतल्यार ताका तें पडोवन वचोना. तुजें जिवन, तुज्या भुरग्यांचें जिवन, तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांचें जिवन ताका पडोवन गेलां मुखलें 5 वर्सां उपरांत. आनी एक एलिसांव आसा त्या वेळार. त्या खातीर आमी देवा कडेन मागं जाय. हर एका दिसा म्हणल्यार बरें मागं जाय. आमकां जायते बरे राजकीय पुढारी विंचून हाडच्याक एक दिसाचें मागणें न्हय मोगाच्यान. त्या देखून आमी जायते जाणां चिंतलां जावंक पुरो आमी केदाळे केपटी वचोन मागल्यार जाता. हांवें केदाळे म्हाका वेळ मेळ्ळ्या बरी गेल्यार जाता. थोडे फावटी म्हाका वेळ ना म्हूण आमी सांगता. तुमकां एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. एकली बऱ्या मागण्याची मनीस आनी एकल्या बायल मनशेक मागण्याच्या ग्रुपाक येवंक सांग लागली. आनी ती मागण्याच्या ग्रुपाक आयली. थोडो तेंप ती मागण्याक येताली, मागताली. हिकाय बरी खुशी जाली. हांवें हाडली बायल मनीस बरी मागता न्ही हिका बरें जातालें. आनी खंडीत जावन देवीचेर आशिर्वाद घालतालो. पूण अचानक म्हणल्यार बरी ती 1-2-3 हप्ते येनातले पळोवन ही मागण्याची स्त्री तिका सोदून गेली. तिका सोदून घरा गेली. घरा वेता आसतना ती म्हणा लागली त्या मागण्याच्या सनवारा दिसा त्या मागण्याच्या वेळारच सांजेर म्हजो घोव कामा धांवन येता. कामा धांवन येता आसतना ताका कितें म्हणे हांवें कंदी जाय न्ही आनी त्या खातीर म्हाका त्या मागण्याक येवंक जावना. त्या देखून हांव त्या मागण्याक येवना म्हणा लागली. आनी ह्या वेळा ती म्हणा लागली कितें आतां करताय करिनाका, मागण्याचें बळ गरजेचें जावन आसा. पूण ही स्त्री म्हणा लागली ना ना म्हाका येवंक जावचें ना. कित्याक म्हाका दिल्यार रांदूंक आनी आसा. तो घरा येता आसतना हांवें सगळें तयार करून दवरी जाय. आनी अशें आसता ही मागण्याची स्त्री म्हणा लागली न्हय फाल्यां जावन हांव तुजे सांगात येवन कितें तें रांदपाचें काम आसा, कितें तें नितळ करचें काम आसा तें सगळें तुका सांगात दिता. आनी नाखुशेन ओपली. आनी ही मागण्याची स्त्री तिच्या घरा गेली. हर एका दिसा म्हणल्यार बरें बेगीन रांदप केलें. आनी जायते तिका कुमक करूंक लागली. आनी तिका हर एका दिसा तिणें कुमक करून जाल्ले उपरांत तिका मागण्यां करूंक सुरू जाली. अशें दीस गेले. घोवान हें सगळें पळयलें. आनी एक दीस मागण्याच्या स्त्रियेक आपोवन म्हणा लागलो हांवें तुका पळयलें कितल्या अपुरबायेची एक उर्बा तुजी. म्हज्या घरा येवन म्हज्या बायलेक कुमक करून म्हज्या खातीर जायतो सॅक्रिफीस तुवें केलाय. ह्या खातीर फाल्यां जावन तुवें येवची गरज ना. हांव तूं म्हज्या बायलेक धाड दितां. कित्याक कितले मिनात तूं काडटाय म्हज्या एका बायले मागण्याक आपोवन व्हरच्या खातीर. आनी म्हज्या बायलेक इतलो अवकाश आसा. तिणें तेंच काम पयलें करयेत या मागीर करयेत. पूण हांव तें सांगना. फाल्यां जावन तें रांदचें कितें येवचें घरा आयिल्लो उपरांत कितें खावचें तें सगळें हांव पळयतां. तूं तिका त्याच टायमार मागण्याक ती वचों दी म्हणा लागलो. तर मोगाचें न्हू आमी पयस रावन आपयल्या पावना. आमी आज मनशाच्या जिवनांत एक जावन तांचे सांगात जिवंक जाय. ताका आमी म्हणटा ब्रिंग जिजस टू पीपल. आनी आमी जेजूक थंय म्हणलें. ही मागण्याची स्त्री वगत बसून तूं ये म्हूण दारयलें जाल्यार ती स्त्री येती नातली. ताच्या बदला ती म्हणा लागली हांव येता तुज्या घरा तुका कुमक करता. आनी त्या वेळार आमचें काम वेगळी करून आमी त्या मागण्याच्या जमतीक आमी जॉयन जावया. आनी अशें आसतना मागण्याचें बळ मोगाचें न्हू तिचें तें वाडलें. आनी तिचें कुटुंब अपुरबायचें जालें. आनी त्या घोवाक इतली संतृप्ती जाली की हांवें इल्लें सॅक्रिफीस करून म्हज्या बायलेक त्या मागण्यात धाडल्या देखून आज कितलें बरेंपण आमकां आसा. तर आमी चिंताव आमी मागचें हेरां खातीर न्हय तुज्या खातीर आनी तुज्या कुटुंबा खातीर. मोगाचें न्हू एक आमी ते मागण्यांत एक जाता. आमचें कुटुंब बरें जाता. आमच्या कुटुंबांत जायती आशिर्वादां पडटात. तुजी हर एक वाटो देव उक्ते करता विंसवण तुजी.
तेका वेळा तो मागण्यांत जमातेंत ह्या खंयच्या विनवण्याच्या पंगडांत तूं आसाय गळाई करिनाका. हांव वचोंक म्हाका तें आसा हें आसा म्हण सांगनाका. तुजो ध्येय कसलो, तुजें फस्ट प्रिफरन्स कोणाक, एका निजा देवाक या दुसऱ्याक तुजें दैनंदीन कामाक. त्या खातीर आमचे जायते थंय तसली सकत ना, जायते थंय तसली गटाय ना. कित्याक आमकां गेल्यारय जालें आयल्यारय जालें, वचनातल्यारय चलता. असले जिनसांत आमी उद्धार जावंक जायना आनी करप बावडटांत आमची आत्मीक सगळ्यात वाडोवंक जायना मोगाचें न्हू. त्या खातीर तुवें एक कमिटमेंट केलाय, एक विनसण केलाय. ह्या वेळार ओके 5-10 मिनटां चडून जाताली थोडे पटीन तें म्हणनाय, पूण ते मागण्याचे टायम भोगलेक दोन त्या विनवण्याच्या पंगडाक मागण्याक वचनासतना हांव मजंत करूंक वचन जाल्यार मोगाचें न्हू सुखी धाड आमचे थंय येवंक साथ देता. आसा मात्र न्ही येताली, कित्याक आमचो दुस्मान जेवसार राखून आसा. केन्ना एक पटी आमचें झुजाचें हातेर मागणें उणें जातलें, त्या झुजाच्या हात्यारचें बळ उणें जातलें म्हूण तो राखून आसा. तर आमी मागचें हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर न्हय, तुवें मागता आसतना तुज्या कुटुंबाच्यांक, तुज्या घरच्यांक, तुका आनी तुज्या सेंस समारा बरें जातलें. त्या खातीर हांवें म्हळें आमी फकत येलिसांव येता आसतना 1 घंटो मागचें न्हय या 2 घंटे मागचे न्हय. हर एका दिसा म्हणल्यार बरें त्या येलिसांव मुखलें येलिसांव 2024 आमचो ध्येय तो जाय. पूण आमी हर एकले सांगता, पूण आमी मागता ओंगी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, खरा तुमचो ध्येय मुखलें येलिसांवांत आपुरबाय तरान आमकां सांबाळचो सरकार. कित्याक आज आमचे थंय जायती इनसेक्युरिटी कितें जाता गी, उद्वेग, मुखलें जिवन कशें गी, कितें करतात गी, तेणें धाड हेणें धाड अनावश्यक धाड. एक काळ आसलो जायते आमचे थंय समाधान आसलें, पूण आज तें पळोवंक मेळना. मुखली परिस्थिती कशी म्हूण कळीत ना. आमच्या प्रायसाची परिस्थिती कशी आसले, थोडे पयशे आसात पूण ते खंयच्या काळार खंय वतात, कितें करतात, कोण कितें करता म्हूण आमकां आज कांय भद्रती ना. भद्रती नातल्या काळार आमी मागोवंक जाय आनी मागता आसतना देवाक साध्य म्हणल्यार कांय ना. आमी आपुरबाय तरान खळमीत नासतना मागना, त्या देखून आमचें मागणें पंथाक पायना. पळयात सगळीं जाणां आमी एक निचेव करया, सगळीं जाणां आमी एक वर्ते बसावणी करया. आमी मागतले हर एक दिसा कितलीं जाणां आमी आमकां बरो सरकार जाय, आमकां बरो राष्ट्र जाय, आमकां बरो राज्य जाय, आमकां बरें आडलित जाय म्हूण आमी मागलां. मोगाचें न्हू हें आमी करनातल्या देखून आमी उपरांत ताका हाका ब्लेम करता. आमी पयलीं आमचें काम करया. 10 जाणांनी सांगता मेळोन मागल्यार पुरो. त्या देखून रशियाचो अध्यक्ष लेनीन म्हणटालो खंय 10 जाण फ्रांसीस असिसी म्हाका मेळ्ळे जाल्यार सगळे रशियाचे मुगामळ हांव दुसऱ्या करून सोडटलो. तसले बलिश्ट हातेर ते जावन आसात. आमचे थंय बलिश्ट हातेर करूंक आमकां मागणें आसा. थोडे न्ही म्हणी आमी सांगता मेळोन या आमचे इतल्याक आमी मागयलें जाल्यार विनवण्याच्या ग्रुपांत हर एका विनवण्या वेळार घाला आमचे मुखलें येलिसांव. आनी तें येलिसांव येता आसतना पळया कसलीं आश्चर्यां घडटलीं. आमकां कळीत आसा पूण आमी करिना. आमच्या घरच्यांक आमकां मागोवंक कळीत आसा, कळमी नासता. केदां म्हजो मेळटा तेदां म्हजो आमी मागोनूच आसा. थोड्यांक एक सवय आसा, इल्लें मेळनातल्यार मागीर तांणी पुरपुरचें तें दुसरें. तांचे थंय ती गटाय पळोवंक मेळना. आत्मीक गटाय आसा तर मोगाचें न्हू आमी संपूर्ण तरान देवा लागीं एक जावन जियोंक देव आमकां आदार दिता. असलो आदार आमी घेवया, आमचें मागणें बलिश्ट करया. हेरां खातीर मागण्या वयचें न्ही. तुवें एक विनसवण केल्या. यू आर मेड अ चॉयस. यू आर मेड अ चॉयस टू बी इन डिवायन मर्सी कोर कमिटी. यू आर मेड अ चॉयस टू बी इन डिवायन मर्सी वी नोन एज अ ग्रूप इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप. आनी तुवें तें केल्लें वरचें विनसवण पंथाक पावूंक हितूच कोणेंय तुका फोर्स करूना. तुवें केलां तर तें योजन पंथाक पायत जाय. आमची योजना अर्द्या निर्पळ जावंक सोडची न्हय. सांग परत देवा लागीं आमी विचारूंक जाय. पवित्र आत्म्याची सगत आमी मागया. पेंतेकोस्ताक आमी लागींच आसा आनी ह्या पेंतेकोस्ता वेळार पवित्र आत्म्याक आमी घेवया. ही वील ऑर्गनायज युअर लायफ. तुजें जिवन तो ऑर्गनायज करतलो.
He will construct your life. He will take you completely with him. त्या देखून आमचे जीवन आम्ही देवाच्या हातान दिवन ताचें योजन सुफळ करच्याक संपूर्ण करच्याक देवा लागे आमी मागया. प्रत्येक तरा हर एका भुरग्याक आमी मुक्त्या एलिसावा खातीर मागा मोगाच्यान सुरू करा. 2024 नेक्स्ट आमच्या राष्ट्राची इलेक्शन जाता आसतना बोवा परबाय तरान आमी मागलें तर खंडीत हर एकल्याचे मोती कुड्ड्यो जाल्ल्यो ते उक्त्या करतालो देव. तांचे मोती त्या कुड्डेपणांत रावंक सोडचो ना. पूण आमी आमच्या मागण्याद्वारे ते कुड्डे जाल्ले मोतीची दारां उगडापी करूंक म्हाका आनी तुका आसा ती सगत बळवंतरान मुखासून व्हरूंक आमी तयार आसावंगी. हर एका दिसा आमी मागोंक तयार आसावंगी. आमच्या राष्ट्रा खातीर आमी मागोंक तयार आसावंगी. खंडीत जावन आमी मागलें तर पळया तें प्रतिफळ खंयच्या आपुरबायेचें असाध्य म्हणल्यार कांयच ना. कित्याक आमचो देव बलिश्ट देव, आमचो देव भद्रतेचो देव, आमचो देव हर एक लागी बरें करचो देव. अ गॉड इज सो गुड अँड ऑल द टायम इज गुड. हर एका वेळाय तो बरोच. त्या देखून तुमच्या सर्वां वयर देवाचे आशिर्वाद मागतना विनोद गांगुळे आनी ताच्या कुटुंबाचेर आपुरबायचे आशिर्वाद मागतात आनी करची ती सेवा देव पंथाक बऱ्या तरां पावूं दी. हर एका वेळार तांकां जाय जाल्लो अवकाश तो करून दिवन दी आनी आमच्या जिवनांत आमी सुफळ जावन जिवच्याक देव आमचे मागणी आपुरबाय तरां आयकोवन दी आनी मागण्याचे भुरगीं जावच्याक आमकां आदार दिवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दिव्यवाणी